एक आसा की सगळ्यांत व्हडलो जो प्लँक आशिल्लो तो पोगो बिलाचो. तुम्ही अटेम्प्टय केलो, बिलच विधानसभेक आयली ना हाजेरूय वाद जालो. तुम्ही बरेच पिकार दिसले म्हाका त्या दीस आनी एक बरेच बेजार जावन हावसांतल्यान भायर सरले निमाणो दीस. आनी खूब जाणांनी तुमकां मागीर उलो मारलो, मातसो विरेश राव म्हणून सांगले. तरी आसतना तुमी म्हाका दिसता हावसाक आनी रावनासतना सामके उठून गेले. इतले निराश जाले काय कितें नंबर वन. आनी दुसरो बील आयलेच ना ह्या गजाली कडेन तुमी कशें पळयता? आयज भूमिपुत्र बील हाडले तेंच्यांनी, ते कशें कॉन्स्टिट्युशनल आसलें तेंवूय प्रूव करपाक जाय. आजून पासून तेंच्यांनी हें केल्लें ना, इम्प्लिमेंट केल्लें ना. म्हटल्यार रातचे ते भूमिपुत्र खंयच्याय टायमार हाडून ते पास करूंक शकता. मात जेन्ना पोगो बिलाचेर आसा तेन्ना सगळे बाक धाडयता. इतलेंच आसलें नाल्यार तेंच्यांनी डायरेक्ट येवन सांगूंक जाय आसलें की आमी पोगो बिल टेबल करता. तेंकां एक्सप्लेन करपाचें कशें अनकॉन्स्टिट्युशनल आसा आनी कशें आमी भायर मारतले. अशें कांयच करूं ना. ताणें तर सगळी फायलच हाडून थंय दवरली, घे विरेश वाच म्हणून. फायल हाडून दवरले मात टेबलूच करूं ना न्हू. मागीर लास्टाक आमकां सगळें पळोवन आजून पासून आमकां सारकें तेंचे एक्झॅक्ट कितें आसा तें पळोवन आमी ऑलरेडी भूमिपुत्र बिलाचेरूय घातलेलें आसा कितें कितें कशें तेंचें हें केलां तें. वेटींग म्हणटा तें वेटींग खंय केल्या ती पोगो बिलाचेर वेटींग बीन कांयच केल्ली ना. फुडल्या अधिवेशनाक परत मांडपाचो प्रयत्न करतले. ऑब्वियसली आमी परत मांडपाचो प्रयत्न करताले. प्रत्येक टायम गोंयच्या लोकांक कळपाक जाय की बाबा हे फोटिंगपणां करता म्हणून, ह्या लोकां वांगडा खेळटा म्हणून, गोंयकारां वांगडा खेळटा म्हणून. तेंकां सांगोनी, तेंकां एवरी टायम सांगोनी आमीय रेडी आसा. समज तेंकां दिसता ते भूमिपुत्र हाडूंक शकता, भूमिपुत्रान ते 30 वर्सां हाडपाक शकता, जाल्यार पोगो बिल जी 60 वर्सां धर तुमी, नाल्यार तुमी 60 वर्सां हाडा आनी पोगो बिल हें करा, इम्प्लिमेंट करा. नाल्यार 60 वर्सांचेर तुमच्या गोंयकारांक जो रायट मेळटलो तुमचें बिल हाडा. तूं म्हणटा की सरकारान जर बील हाडलें जातूं भितर 60 इयर्साचें प्रोविजन आहा, 60 वर्सांचें, जर तूं सपोर्ट करतलो? ऑब्वियसली आमी गोंयकारां वांगडा आसा. सरकारान समज 60 वर्सांचें बील हाडलें, हांव तुमच्या माध्यमातून सांगूं सोदता, सरकारान समज 60 वर्सांचें बील हाडलें आमी सपोर्ट करता. त्याच खुर्चेचेर विजय सरदेसाय बशिल्ले, त्याच खुर्चेचेर वेन्झी विएगस बशिल्लो आनी आज तुमी बसले. हांव विचारता इतल्याच खातीर कारण हांवें तांकां स्पश्ट एक प्रश्न विचारिल्लो की चल काँग्रेसीचेर तुमी म्हणटात की विश्वास दवरपा सारकी परिस्थिती ना, आमदार आज वचत फाल्यां वचत हें चल्लां. भारतीय जनता पक्षाक तुमी म्हणटात की तुमचो प्रमुख पक्ष जाचेर तुमी विरोध करतात. अशी परिस्थिती भितर आज जेन्ना तुमी इलेक्शन झगडून पळयलें, गोवा फॉरवर्डानूय पळयलें, आम आदमी पार्टीनूय पळयलें, तुमकां अशें दिसता की खंय तरी एक पोटेन्शियल नॉन काँग्रेस नॉन BJP फ्रंट गोंया भितर तुमी एकठांय येवन करपाक जाय काय हें अशेंच उरपाचें? आयज आमची जी आयडियोलॉजी आसा ती टोटल डिफरंट आसा. सो जी आयडियोलॉजी आमी तीच घेवन वयता फुडें आनी तीच घेवन वयतले. आमी जेन्ना कोणा कडेन समज आपा कडेन वयता, आपाची आयडियोलॉजी एक डिफरंट आसा, तेंकां आमची आयडियोलॉजी लायक जायना. गोवा फॉरवर्डाची आयडियोलॉजी मातशी डिफरंट आसा, तेंकां आमची आयडियोलॉजी लायक जायना. सो ही आयडियोलॉजी जे कॉन्सेप्ट आसा तो टोटल डिफरंट फॅक्टरान वयता. कित्याक आमी पळय आमची जी पार्टी आसा आमी कॉम्प्रोमायजींग नेचर ना आमचो. आमी आतां खंयच्याय हितून इलेक्शनान गेले जावं आनी खंय गेले आमी कॉम्प्रोमायजींग नेचराचे ना. बाकीचे कशें आसा कॉम्प्रोमायजींग नेचराचे ना. आतां फुडें कशें कितें वचपाचें आमी ते लोकांचेर घालतले. लोकांनी डिसायड करचें, लोकांनी सांगचें आमकां आमचे बूथ लेवलाचेर हें आसा वर्कर आसा, आमचे जे रेव्होल्युशनरीज गांवांनी भोंवता आनी ते आमकां इनपूट दिता, हेंच्यांनी सांगचें. कित्याक आमी डिसिजन मेकर न्हू, आमचे जे रेव्होल्युशनरीज आसा ते डिसिजन मेकर आनी ते डिसिजन घेतले फुडें.